नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रानां संरक्षीत वाठारांतले न्हंय आनी घसघशांचेर वचपाक रानां खात्याची बंदीचो आदेश लागू. बंदी घाल्ल्यान पर्यटकांची माघार, थळाव्यांची निर्शेवणी. गोंयकारांक वीज दर वाडीचो शॉक. घरगुती वापरा सयत वेवसायीक वापराच्या लायटीचेरूय दरवाड लागू. विरोधकांची टिका. तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या शेतांत सापडले सांत चल्या भुरग्याचे पांय. आक्षी पुलिशेंत गुन्यांव नोंद. फुडलो तपास सुरू. वाळपय वासराक गाडयेर घेवन फाटल्यान गायीक धांवडायत हाडपाचो प्रकार. वाळपय पुलिसांनी केली बापाय पुताक अटक. बेकायदेशीर गोमांस तस्करी प्रकरणात केरी चेकपोस्टाचेर एकल्याक अटक. वट्ट 6 लाखांचे मांस जप्त. बेळगांवच्यान गोंयांत येताले बेकायदेशीर मांस. तेरी संस्थेन नुस्तेकारां खातीर राबयलो आगळो वेगळो प्रकल्प. नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्यांची सैमीक पद्दतीन लायली विलेवाट. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोंयकारांक आतां वीज दरवाडीचो शॉक लागपाचो आसा. वीज खात्यान अर्थीक वर्स 2024-25 खातीर 3.48% वीज दरवाडीचो प्रस्ताव दवरला. संयुक्त वीज नियामक आयोगान हे दरवाडीक मंजुरी दिल्या. आयच्यान ही दरवाड लागू जातली. विरोधकांनी वीज दरवाडी वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. कमी दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां फाटल्यान 1.75 रुपया फारीक करचे पडटले. आतां हातून वाड जावन युनिटां फाटल्यान 1.90 रुपया फारीक करचे पडटले. 101 ते 200 युनिटां मेरेनचो दर 2.60 रुपया वयल्यान 2.80 रुपया जालो. 201 ते 300 युनिटां मेरेन 3.30 रुपया आशिल्ले ते वाडून आतां 3.70 रुपया जाल्यात. 301 ते 400 युनिटां मेरेन पयलीं 4.40 रुपया फारीक करचे पडटले. आतां ह्या युनिटां खातीर 4.90 रुपया फारीक करचे पडटले. जाल्यार 400 युनिटां वयर 5.10 रुपया वयल्यान आतां 5.80 रुपया दरवाड जाल्या. उच्च दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक युनिटां फाटल्यान 4.80 रुपया हो नवो दर लागू जालो. कमी दाबाच्या वेवसायीक गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन 3.75 रुपया दिवचे पडटले. पयलीं हो दर 3.60 रुपया आशिल्लो. जाल्यार 101 ते 200 युनिटां मेरेन 4.60 रुपया फारीक करचे पडटले. वीज दर वाडीचेर विरोधकांनी सरकाराचो खर निशेध केलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दरवाडे वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. पळयात. इलेक्शन सोंपले आनी गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत एकदा सामान्य मनशाच्या बोल्सांत हात घालून तांचे पयशे कशे कलेक्ट करप हाचे फाटल्यान लागले. गोंयकारांक आमकां सांगन दिसता की आनीक थोड्या दिसा भितर जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस आसा तातूंत अबावट 3.5% रायज जातली. म्हणजे जे तुम्ही आता बिल भरता ताजेर आनी 3.5% प्रायस रायज जातली. तुमकां एक सांगन दिसता ही प्रायस रायज गरजेची ना. जरी 24 वरां लायट दिवपाक सरकार जबाबदार आसा तरी 24 वरां गोंयांत लायट येना. लायटीन प्रॉब्लेम आसा, लायटीच्या हातूंत करप्शन आसा. आम आदमी पार्टीन म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केबलिंग जे घाला तातूंत जे फॉल्टी केबल घाला तेय सरकारान कशे चोरी करून घाल्या, ते कशे फॉल्टी आसा, ते वापराविना कशे पडून आसा हे दाखयल्ले. हे अशे खर्च करच्या पेक्षा, खर्च करून लोकांचे पयशे वांटोवच्या पेक्षा आज ते खर्च करून ते खर्च म्हाका दिसता आज सामान्य मनशाच्या बोल्सांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काडूंक सोदता. इन एडिशन टू दीस आमी केन्नाच बिल पळयलां आसत जाल्यार तुमकां हांव एक बिल घेवन बसलो लायटीचें. तातूंत तुमकां ओवर एंड अबाव युअर इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस जे भारतीय जनता पार्टी तुमच्या बोल्सांतल्यान बाकीचे कसले पयशे काडटात ते तुमकां दाखयता. एक म्हणल्यार एक फिक्स चार्जीस आसता, एनर्जी चार्जीस जे तुमचे लायटीचे बिल आसता, फ्युअल अँड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट म्हणून विच इज नियरली 10% ऑफ युअर बिलिंग. हे नॉर्मली तुमच्या बिलिंगांतल्यान चार्ज जाता. मागीर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून अबावट 3% ते 4% एडिशनली चार्ज जाता. पब्लिक लायटिंग ड्युटी म्हणून तुमचे जर बिल
एक 1% किंवा ताचे अराउंड आसपासचे चार्ज जाता. इन एडिशन टू द एनर्जी चार्जीस हे सगळे एडिशनल चार्जीस सरकार तुमच्या बोल्सांतल्यान काडटा. हे म्हाका दिसता सामान्य नागरिकाक खबर नासता. अशें आसतना आज लायटीचे बिल वाडोवपाचो प्रयत्न सरकार करता. हातल्यान सरकार खंयच्या लेवलाक पावपाक शकता आफ्टर इलेक्शन्स हे दिसून आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तारीवाडा मंडूर वाठारांतल्या एका शेतान शेनवारा राती एका सांचल्या भुरग्याचे पाय सापडपाची धक्कोदायक घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण थळाव्यांक ही कूड दिसली आनी तांणी हे विशीं पुलिशेन कळीत केलें. ते प्रमाण लागींच मानस आशिल्ल्यान थंयच्यान ह्या भुरग्याची कूड व्हांवून आयले आसत असो अदमास पुलिशेन उक्तायलो. आक्षी पुलिशेन अनवळखी मनशा आड गुन्यांव नोंद केला. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. काल राती मंडूर हांगासर एक धक्कादायक प्रकार फुड्यान येलो. ते म्हटल्यार एक न्यूली बॉर्न बेबी, नवीन अर्भकाचे पाय जे आसा ते मंडूर हांगासर एका शेतान गावले. ही गजाल जेन्ना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी थंय येवन तपास केलो. तपास करून पयल्या तपासान तांकां अशें कळ्ळें की त्या शेता लागींच मानस आसा. त्या मानशेनसून व्हांवन हे पाय येयले आसतले. पुलिसांनी थंयसरल्या सायडीक गांव आसा त्या गांवांनी वगैरे चवकशी केली की अशें कोण आसा जेणे की हालींच बेबी बॉर्न जाला की ना, कितें आसा. तर त्या पद्दतीन तांकां कोण गावंक ना. काल राती उशिरा पर्यंत हे सर्च ऑपरेशन चालू आसलें. गजाल अशी घडली म्हटल्यार ती जी न्यूली बॉर्न बेबीचे पाय आसले ती न्यूली बॉर्न बेबीची बॉडी जी आसली ती पयलीं एका बायलेक सकाळी दिश्ची पडलेली. पूण ती बायलेन भिवन कोणाक सांगूंक ना. जेन्ना तेचो घोव सांजचो घरा येयलो कामाक तेन्ना ताणें घोवाक सांगलें आनी घोवान मागीर पुलिसींक कंप्लेंट केली आनी मागीर हे प्रकार जो आसा तो उगडकीस येयलो. पूण तो पर्यंत ते जे अर्भकाचे जे बॉडी आशिल्ली ती थंयसरल्या रानटी कुत्र्यांनी म्हणा किंवा आनी जनावरांनी खावन ती नासधूस केल्ली आनी फक्त जे पाय जे आसले ते शिल्लक उरले. हो धक्कादायक प्रकार उगडकीस येयलो. तेच्या उपरांत पुलिसांनी तपास केलो आनी आतां त्यांनी अननोन व्यक्तीचेर कंप्लेंट रजिस्टर केला आनी ताचो फुडलो तपास जो आसा हो चालू आसा. ह्या प्रकरणा बद्दल फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. वाळपय हातीकडेन वासराक गाडयेर घेवन गायीक फाटल्यान धांवण्यात व्हरपाचे घडणुकेत वाळपय पुलिसांकडल्यान बापाय पुताक अटक. नूर मोहम्मद अन्सारी आनी ताचो पूत ओसाना मोहम्मद अन्सारी अशी तांची नांवां आसा. ते रावपी म्हशीचे मळ नाणसाचे. ती गाय आनी वासराची रवांगी नाणूस गोशाळेत केल्या. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत वाळपय पुलीस नूर मोहम्मदाचे नाणसा घरा पावले. थंय ही गाय आनी वासरू ताच्या गोठ्यांत आशिल्ली. मात ज्या तरेन गायीक सुमार किलोमीटर भर धांवणेत हाडली हाचेर जायत्या जाणांनी आक्षेप घेतलो. पुलिसांनी दोगांकूय पुलीस स्टेशनाचेर हाडून आनीक चवकशी केली आनी क्रुएलिटी टू एनिमल एक्टा खाला दोगांकूय अटक करून कस्टडीत दवरले. तांची बायक लेगीत पुलिसांनी ताब्यात घेतली. गाय आनी वासराची वाळपय गोशाळेत रवानगी केल्या. शेनवारा रातचे 9:30 सुमार एक स्कुटरीचेर वासरू घेवन वयताना आनी तेजे फाटल्यान गाय धांवत वयताना ह्यो व्हायरल सगळ्याक फेमस जाल्लो आनी गोमंतक टीव्हीन ह्यो व्हायरल पयलींच दाखयल्लो. आनी तेजे मागीर ह्या प्रकरणाचे कंप्लेंट जेन्ना वाळपय पुलिसान आयली तेन्ना वाळपय पुलिसांनी चवकशी खातीर घटनास्थळी वचोन ते स्कुटर चालक आनी तेजे फाटल्यान बसलो तांकां दोगांक चवकशी खातीर वाळपय पुलिसांनी हाडून जेन्ना चवकशी केली तेन्ना अशें कळून आयलें की ती गोरवां आसली ती तेजी नासली. तेणी सांगलें की आपलो गोरवां म्हणून, पूण तेजे कडेन रजिस्ट्रेशन कांयच नसल्या कारणान वाळपय पुलिसांनी सद्या तांकां अटक केलेली आसा. वेळोवेळार जी वासरू आनी गाय आहा तांकां गोशाळेन तेजी रवानगी केलेली आसा आनी जो नूर मोहम्मद अन्सारी ह्यो 40 वर्सांचो तसोच तेजो चेडो ओसाना मोहम्मद अन्सारी हांकां दोगांक पुलिसांनी अटक केलेली आसा. तशेंच ह्या प्रकरणाची चवकशी PSI खुशाली नायक करीत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. बेकायदेशीर गोमांस तस्करी प्रकरणात केरी चेकपोस्टाचेर एकल्याक अटक केली. बेळगांवच्यान गोंयाक गोमांस घेवन येतना केरी चेकपोस्टाचेर गाडी आडवेली. गाडयेची तपासणी केल्या उपरांत भितर गोमांस आशिल्ल्याचे दिसून आयलें.
पेड्ड्यार जाल्ली नायलॉनाची जाळी दर्यांत उडयल्यान सैमाची हानी जाताच ते भायर नुस्तें ही जाळी खातात आनी नुस्त्याच्या माध्यमांतल्यान ती आमच्याय पोटान वतात। हे समस्येचेर उपाय काडपाक तेरी हे संस्थेन एक आगळो असो पायलट प्रकल्प गोंयांत हालींच राबयलो। पळयात हो प्रकल्प कितें तो। तेरी संस्थेन शिरदोण, ओडशेल आणि काकरा ह्या 3 गावांत हो प्रकल्प राबयल्लो। नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्याची सैमीक पद्दतीन विल्हेवाट लावपाक हे संस्थेन मजत केल्ली। ते भायर ह्या जाळ्यांचो जाता तसो मोबदलोय नुस्तेकारांक मेळोवन दिलो। ह्या प्रकल्पात तेरी संस्थेन गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नुस्तेमारी खाते, स्क्रॅप डीलर आणि नुस्तेकार अशा वेगवेगळ्या घटकांक आस्पावन घेतले। स्क्रॅप डिलरांनी येवन तांची जाळी 12 रुपया किलो दरान विकती घेतली। तांणी जर जाळी बरे तरेन निवळ केली आणि व्यवस्थित स्टोर करून दवरली जाल्यार तांकां एका किलोक 40 ते 45 रुपया मेळपाक शकतात, अशें तेरीच्यो गोंय मुखेली डॉक्टर अश्विनी पै पाणंदीकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। So basically what we did, we worked with 3 pilot villages, namely Shiridao, Otshel and Kakra. When we approached the fisher folks and we started interacting with them, we realized that there was lack of infrastructure when it comes to discarding of fishing nets. So basically there was not enough space in their houses to store the fishing nets, the old fishing nets, for a long time for proper disposal. And so to as a solution, they would just burn it down or sometimes throw the nets back into the water, which is very bad for the environment. So to address this issue, we designed a couple of products using these fishing nets and conducted hands-on training workshops for these fisher folks and gave them training and ideas of how they can use the fishing nets to develop these products and sell them in market. But then we realized for larger mass recycling of these fishing nets, it is better that they get money for the scrap net, and also it gets recycled through an industry, so that there is a mass recycling of nets. सध्या गोंयचे चडशे नुस्तेकार वापरात नाशिल्ली जाळी घरात जागा नाशिल्ल्यान उजो घालून ती लासून उडयताले वा दर्यांत उडयताले। ताका लागून दर्याच्या इकोसिस्टमाचेर ताचो वायट परिणाम जातालो। ते भायर नुस्तें ही जाळी खाताली आनी तेच नुस्तें आमी खातात, देखून लोकांच्या भलायकेचेरूय वायट परिणाम जातलो, अशें डॉक्टर पाणंदीकर हांणी सांगलें। हो पायलट प्रकल्प यशस्वी जाल्ल्यान आतां तो गोंयच्या हेर नुस्तेमारी गांवांनी लागू करपाचो प्रस्ताव आसा, अशें तांचें म्हणणें। So to address that, then we started the task of connecting and bringing on board all the stakeholders in the value chain of the fishing nets. So we brought on board these fisher folks, of course, but also the government departments like State Pollution Control Board and Directorate of Fisheries, the aggregator or the scrap dealer, the retailer and the industry. We had a collection drive for these old fishing nets, where the scrap dealer then actually went to the those fishing villages and bought the fishing nets from them. He paid around 12 rupees per kg that time, but at the same time he trained them or talked to them and showed them that how the nets have to be cleaned and how they should be storing them, so how the ropes should be detached from the nets and how the weight should be stored in different places for them to get more price. So he's ready to pay around 40 to 45 rupees a kg if the nets are properly cleaned and stored the way he wants, because the industry requirement is that way. So that kind of training was also given to the fishermen. Apart from this, through this project, we also had a awareness generation workshop for the field officers from Directorate of Fisheries, and we also designed a flyer with the information on how to discard fishing nets responsibly. We handed over these flyers to the Fisheries Department for them to create awareness amongst the fisher folks in other fishing villages across Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक। बांबोळे बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कॅसिनोत सुरू आशिल्ल्या बेकायदो पत्त्यांच्या जुगाराचेर छापो घालून गुन्यांव फाट्यान 11 जाणांचेर कारवाय केली। तांचे कडल्यान 28 लाख रुपयाचे चिप्स आनी पत्ते तशेंच हेर जुगाराचे सामान मेळून 33 लाखांचो माल जप्त केला।
गुन्यांव फाट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण बांबोळेच्या बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कॅसिनोत बेकायदो पत्त्याचो जुगार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि सूरज हळणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला निरीक्षक किशोर रामानंद हांच्या पंगडान शेनवारा राती बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कॅसिनोत छापो घालो. काल रातची क्रायम ब्रांचान बांबोळे हांगासर बिग डॅडी कॅसिनो जो आसा तेचेर धाड घालून थंय चालू असलेले इल्लिगल गॅमलिंग बंद पाडले. थंय तांणी 11 जाणांक अटक केलेली आसा. भितून 8 गॅमलिंग कस्टमर असले आनी 2 डीलर असले. हांकां रेड हँडेड धरलेले आसा. जेंच्यो गेमी थंय चलताल्यो इल्लिगल गेमी त्या कॅसिनोन चलताल्यो त्यो. तर त्याच बरोबर त्यांनी 2 लायव्ह गॅमलिंग कार्ड्स, 14 टॅप्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स आणि 2 कार्ड शफलर्स, 2 कार्ड स्कॅनर, 2 कार्ड चिप्स असे सगळी ही वस्तू धरून जवळपास 33 लाख रुपया जप्त केलेले आसा. ही व्हडली रेड जी आसा ती क्रायम ब्रांचान काल रातची मारलेली आसा बिग डॅडी कॅसिनोचेर आनी 11 जाणांक भितून अटक केल्लेली आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. पावस सुरू जाला. पावसाक लागून न्हंयांच्या आणि गशगशांच्या उदकाची पातळी वाडटा. देखून राना खात्याची संरक्षीत वाठार क्षेत्रांतले न्हंय आणि गशगशांचेर वचपाक बंदी आसा. मजगती फोंड्या म्हालांतले केरी करमळेच्या गसगशाचेर वचपाक थळाव्या पंचायतीची थाराव घेवन बंदी. पळोवया हो रिपोर्ट. गोंयांत पावस सुरू जाला. हे फाटभुंयेर पावसाक लागून राना संरक्षीत वाठारांत न्हंयांच्या आणि गसगशांच्या उदकाचे पातळेंत वाड जावपाचे नदरेन गोंयच्या राना खात्यान थंय वचपाक बंदी घाल्या. तसो आदेश रान खात्यान जारी केला. मात हे आदेशा आड सांगे म्हालांतल्या थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. वाटरफॉल देखने आए थे हम, नॉर्थ कर्नाटका से आए थे. तो अभी इंफॉर्मेशन तो नहीं था हमारे पास, तो अभी इधर ही बाहर ही खड़े हैं हम लोग. अभी कुछ में नहीं, अभी हाई टाइड है तो इसलिए बंद करते बोल के बोले. सो वाटरफॉल भी है अंदर, अच्छा लोकेशन भी है फोटो खींचने के लिए, एक पिक लेने के लिए जाने का. तो उतना तो अलाउ कर देना चाहिए. इस वेस्ट ऑफ मनी ऐसे पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, 2-3 दिन पहले ही, तो अच्छा रहता था. हाई टाइड है तो मोस्टली 50% चांस है कि नहीं मिलेगा बोलते. आमकां लसूच न्ही तें, आमगे बिजनेसाची मार येत न्ही. म्हाका हांव आतां 2 वर्सां जालीं, 2-4 वर्सां जालीं हांवें कोणाक चलोवपाक घेतलेलें आसा. ट्युरिस्ट येवन रावतालीं आमचे फुड्यान. अशें आतां कितें आतां कोणूच ट्युरिस्ट ना न्ही. आमगे हें मारपाचें आतां. आमचो बंद जाल्यार बरें जातालें न्ही. कायमचें बंद केल्यार आमकां हांगा कोण येनासले. कितें आतां हे तुमी ते मेळे 2-4 म्हयने चालू दवरले आनी आतां पावसाक बंद केले. ते कितें आसा. कितें तरी पब्लीश करपाक जाय की अशें अशें बंद ना म्हणून, आनी तुमकां येवचें मिळना म्हणून अशें खंय तरी पब्लीश करपाक जाय. पेपरान ना जाल्यार न्यूज चॅनलान कितें अशें कळ्ळें तर हें आमचेच खातीर बंद केलें दिसता. कोणाचो जीव गेले अशें फॉर सेफ्टी, इफ इट इज फॉर सेफ्टी देन इट्स ओके, बट लोकांक खबर आसपाक जाय. पावस सुरू जाला देखून न्हंय आणि गशगशांच्या उदकाचे पातळेन वाड जावप साहजिक आसा. पावसातूच गसगशे व्हांवतात. मात राना खात्यान हेच सिजनात गसगशांचेर वचपाक बंदी घाल्या. मजगती फोंडे म्हालांतले केरी करमळेच्या गसगशांचेर वचपाक पर्यटकांक बंदी घालपाचो थाराव पंचायतीन संमत केला. उपद्रवी पर्यटकांक लागून पंचायतीक हो थाराव घेवचो पडलो. फोंडे तालुक्यातल्या करमळेकेरी वाठारांत एक पावसाळी घसघसो आसा, जेचेर दर वर्सा पावसाळ्यांत खुबश्या लोकांची, स्थानीक पर्यटकांची गर्दी जाता. जे पर्यटक हांगा भोंवडेक म्हणून येतात ते नाका जाल्ले गैरप्रकार करता. कोण सोरो पिता, कोण चिकन मटन खावन थंय पाकिटां थंय उडयता. प्लास्टीक जावं हेर कचऱ्याचो थंय ढीग जमता. थळाव्या लोकांनी खूब फावटी यत्न केले पर्यटकांक अडोवपाचो, पूण तेंचे कडेन तांकां अडोवपाक गेले जाल्यार पर्यटक स्थानिकां कडेन हुज्जत घालतात, थळाव्या लोकां कडेन झगडी करतात. त्या खातीर पयरूच आनी एक असो इन्सिडंट घडलो. कोण थंय 2-3 जाण भुरगे आयिल्ले, तांणी स्थानिकांक कोणाक तरी धक्काबुक्की करपाचो प्रकार घडलो. हे प्रकरण पुलिशे मेरेन पावले. त्या खातीर थळावी पंचायत, केरी पंचायत तशेंच थळाव्या लोकांनी एकमुखान ठराव घेवन सध्या ह्या घसघसाचेर वचपाक थळाव्यांक बंदी हाडल्या, पर्यटकांक बंदी हाडल्या. आज पुलीस बंदोबस्तान ह्या घसघशा कडेन वचपी म्हणजे बोथखाम पाठारा वयल्यान जो रस्तो ह्या घसघशा कडेन वतालो त्या मुख्य गेटीक पुलिसांच्या उपस्थितीत थंयच कुलूप मारलेलें आसा, लॉक केल्लें आसा. एक चावी थळाव्यां कडेन आसा पंचायती कडेन, एक चावी पुलिसांच्या सुवादीन केल्ली आसा. त्यान भायर
जी वाट जी आशिल्ली थंय एक खळी खणून थंय वचपाक म्हणजे येरादारी करपाक मेळची ना हाची जतनाय थळाव्यांनी घेतलेली आसा. थळाव्यांनी लोकांक आवाहन केलां की पावसाळी पर्यटनाचो आनंद घेवचो, पूण थळावे ज्यो हे जे आसा पर्यटन थळां जी आसा तेंचो नैसर्गीक स्तोत्र तेंचो थंय इबाड करचो न्हू हेची जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां. तुर्ताक ह्या घसघसाचेर वचपाक बंदी आसा आनी जर कोणी तें उल्लंघन करून जे टाळें ठोकलां तें उल्लंघन करून समज जर घसघश्या कडेन वचपाचो यत्न करता आसत तेजेर पुलिसांच्या सहकार्यान योग्य ती कारवाई करतले अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर करमळे केरीच्यान हांव शेखर नायक. फोंडें म्हालांतल्या सावयवेऱ्या रस्त्यार पार्क केल्लो हॉट मिक्साचो ट्रक नव्यानूच केल्लो रस्तो मुंगरिल्ल्यान म्हालांत कळणलो. हे घडणुकेक लागून थळाव्यांनी रस्तो रुंदीकरण आनी हॉट मिक्साच्या दर्जाचेर प्रश्न उप्रासल्यात. सुदैवान ट्रक कलंडपाचे घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी. फोंडें म्हालांतले सावयवेरे वाठारांतले रस्त्यांचे रुंदीकरण करून ताचे हॉट मिक्सिंग केल्ले. हे कामाचेर आतां थळाव्यांनी दुबाव उक्तायला. हाचे कारण म्हळ्यार नव्यानूच रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंग केल्ले रस्त्याचेर सावयवेऱ्या पार्क करून दवरिल्लो हॉट मिक्सिंग मशिनाचो एक ट्रक कलंडलो. ज्या रस्त्यार हो ट्रक पार्क केल्लो तोच रस्तो खचलो. हे घडणुकेक लागून रस्त्याचे रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंगाच्या कामाच्या दर्जाचेर थळाव्यांनी दुबाव उक्तायलो. वेरे वागुर्मेचो आदलो सरपंच आनी झेडपी मोहन वेरेकर कितें म्हणटा ते आयकात. गोवा मुक्त झाल्यानंतर कधीही अशा प्रकारचे कठडे दगडांचे बांधलेले कुठे पाहिले नाही. दगड आणायचे, टाकायचे, रोलिंग करायचं, त्याच्यावरून सिलेंडर फिरवायचा आणि ताबडतोब त्या ठिकाणी डांबरीकरण करायचं अशा प्रकारची पद्धत. आणि पूर्वी गोवा मुक्तीपूर्वी अशा प्रकारची पद्धत होती की सोलिंग केल्यानंतर एक पावसाळा त्या सोलिंगवरून जायला हवा आणि एक पावसाळा सोलिंगवरून गेला की ती सोलिंग घट्ट होत असे. ज्या ज्या ठिकाणी ते मऊ असेल त्या त्या ठिकाणी पुन्हा त्या ठिकाणी सोलिंग केलं जात असे आणि त्यामुळे रस्त्याची स्थिती जी आहे ती मजबूत असेल. आणि या ठिकाणचं हे प्रकरण पाहिल्यानंतर कुणीही पाहिलं हे प्रकरण पाहिल्यानंतर असं वाटतं की बाजूला दगड वगैरे काही बांधलेले नाही. वेऱ्यां देवतेर जी मेन बाजारांचो रस्तो वयता थंय हांगा एक रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम चालू आशिल्लें आनी थंय RMC घेवन येयल्लो म्हणजे कॉन्क्रीट घेवन येयल्लो जो कंटेनर जो आसा तो आज सकाळी हांगा रस्त्याच्या सायडीक म्हणजे दुसऱ्या एका वाहनाक बाजू दितना थंय नेमलो तो पुरायपणान सुदैवान ड्रायव्हर आनी क्लिनर हेणी वेळार ट्रकांतल्यान भायर उडी घेतल्या कारणान तांकां कांय इजा जावना. गाडयेचें थोड्या प्रमाणात नुकसान जालां. अजूनही कंटेनर पडलेलो आसा. म्हज्या फाटल्यान पळोवंक शकता कंटेनर पडलेलो आसा. तो कंटेनर काडपा खातीर दोन ट्रेनी येयल्ल्यो आसा. कांय खिणा भितर तो कंटेनर वयर काडटले. हो अपघात जावपाचें कारण म्हटल्यार हांगा चडशा वाठारान हांगा कॉन्क्रीटची वॉल बांधलेली आसा, संरक्षक भिंत बांधलेली आसा आनी मोजको थोडोसो एरिया आसा, थोडीशी एरिया म्हणजे 25 मीटर एरिया ज्या जाग्यार पयलींची चिऱ्यांची वणत बांधलेली आशिल्ली हांगा व्हाळ आशिल्ल्या कारणान पावसाच्या उदकान ती माती खळखळून गेल्ल्या कारणान हो ट्रक नेमलो. सादारणपणान फूल भरलेलो कॉन्क्रीटचो तितून 32 टन ट्रका सयत 32 टन जेचें वजन आसा तो कंटेनर हांगा कलंडलेलो आसा. जिवीतहानी जावंक ना. मेळटा ते अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर वेरेच्यान हांव शेखर नायक. विठ्ठलवाडी अंसाबाट या वाठारांत म्हापशा नगरपालिकेन 40 वर्सां पयलीं बांदिल्लो भौशीक शौचालय अनवळख्यांनी JCP हाडून मातये भरवण केलो. ही घडणूक शेनवारा 5:30 वरांचेर घडली. म्हापशा पालिकेकडे ह्या प्रकरणा संबंधी विचारपूस केली त्या वेळार आमकां कांयच म्हायती ना अशें सांगलें. देखून बेकायदेशीर भौशीक शौचालय मातये भरवण केला तांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वॉर्ड नंबर 10 हो विठ्ठलवाडी भागांतलो मॉडर्न सो फॅक्टरी आसा ताच्या फाटल्यान जो सार्वजनीक शौचालय आसलो पब्लीक टॉयलेट हो म्हाका दिसता 1985 ताजें बांदकाम जाल्लेलें आनी काल कोणे तरी अज्ञात व्यक्तींनी हो संडास मोडला अशी इन्फॉर्मेशन गावता. ज्या वेळाचेर म्युन्सिपालिटीच्या इंजिनियर नगराध्यक्षांशी संपर्क साधलो तर ते म्हणटा आमी हो मोडूंक ना, कोणे तरी अज्ञात लोकांनी कोणे मोडलेलो आसा अशी आमकां म्हायती गावलेली आसा. तेन्ना ही पब्लीक प्रॉपर्टी हेजो मालकी हक्क चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियरांचेर येता तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन हेजेर चवकशी करची. जे कडेन शेवलेट घातलेले मोडूच्या JCB मशीन असली ती JCB मशीन अटॅच करची आणि कोणे मोडला त्या अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात पोलीस तक्रार करची आणि त्याच्याकडसून या संपूर्ण संडासाची जे बांधकाम असले शौचालय आसा तेजे सगळो कॉस्ट त्याच्याकडसून रिकवरी करची अशी माझी मागणी आसा. आणि तातडीन या ठिकाणी नवीन शौचालय बांधचो जेणे आमचे भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी ते त्यांचे स्वच्छ भारत सुंदर भारत
शौचमुक्त भारत अशा प्रकारचे जे धोरण आसा ह्या धोरणाक अनुसरून ह्या ठिकाणी जो शौचालय असतो की त्या ठिकाणी काही 8-10 फॅमिली वापरताले ते हेच्या पयलीं तसेच जे त्यांच्या घरांनी बिराडकार असले ते सुद्धा लोक ह्या संडासाचो वापर करी तो संडास काही काळात बंद असलो जेन्ना हांव नगरसेवक असलो त्या वेळाचेर ह्या संडासाचो टोटल एस्टिमेट आम्ही त्या वेळार तयार केलेलो आणि तो जवळजवळ 9 लाख रुपया खर्चून ते दुरुस्ती करपाचे आम्ही थारायलेले पण त्यानंतर नगरपालिकेकडे फंड्स नसल्यामुळे ते काम रेंगाळत पडले. त्यानंतर आमच्या CRS फंडाच्या अंतर्गत हो संडास बांदचो असो आमचो निर्णय झालो आणि त्यानंतर कोविड येईल आणि कोविडानंतर हो आमचो जो कितें नियोजित जे प्रकल्प असलो तो रखडलो. पण आज आम्ही पळयतात की चक्क त्या वॉर्डाच्या नगरसेविका आसा तेज्या घरा फाटल्यानूच हो संडास आसा आणि मोडताना त्यांच्यानी काय आक्षेप घेवंक ना. हे खरें दुःखाची गोष्ट आसा आणि त्यांच्यानी तातडीन जे कोणे हे अज्ञात व्यक्तीन कृती केलेली आसा तेजेर नगरपालिकेन FIR रजिस्टर करची आणि त्याच्या कडसून संपूर्ण रिकवरी करची आणि जी JCB मशीन घातलेली ती अटॅच करची आणि ताका सुद्धा अरेस्ट करचो अशी माझी मागणी आसा. पणजे पाट्यार आशिल्लो आंतरराज्य बस स्टँड मांडवी पुला कडेन स्थलांतरीत करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. अटल सेतू खातीर पणजेचो आंतरराज्य बस स्टँड तात्पुरतो पाट्यार स्थलांतरीत केल्लो. गोमंतक टीव्हीन हालींच पाट्यार आशिल्ल्या आंतरराज्य बस स्टँडा वयली अवतिकाय उजवाडाक हाडिल्ली. ह्या गजालीची दखल घेवन येरादारी मंत्री तशेंच कदंबाच्या अधिकाऱ्यांनी आंतरराज्य बस स्टँडा खातीर नव्या सुवातेची पळोवणी करून जागो नितळ करपाक सुरवात केल्या. पणजे पाट्यार आशिल्लो आंतरराज्य बस स्टँड मांडवी पुला कडेन स्थलांतरीत करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. JCB आणि हेर मशिनरी घालून ही सुवात नितळ करपाची कामां चालू आसात. अटल सेतू खातीर पणजेचो आंतरराज्य बस स्टँड तात्पुरतो पाट्यार स्थलांतरीत केल्लो. आता परतून हो बस स्टँड आदी आशिल्लो त्याच सुवातेर हाडपाचो यत्न चालू आसा. गोमंतक टीव्हीन हालींच पाट्यार आशिल्ल्या आंतरराज्य बस स्टँडा वयली अवतिकाय उजवाडाक हाडिल्ली. ह्या गजालीची दखल घेवन येरादारी मंत्री तशेंच कदंबाच्या अधिकाऱ्यांनी आंतरराज्य बस स्टँडा खातीर मांडवी पुला कडल्या सुवातेची पळोवणी करून हो जागो नितळ करपाक सुरवात केला. आमी आसा सध्या मांडवीचो जुनो ब्रिज सोंपता थंय आमी आसा आणि हांगासर म्हाज्या फाटसून तुमी पळयता काम चालू आसा. हे काम जे चालू आसा त्या अशा खातीर की हांगासर इंटर स्टेट बस स्टँड जो आसा तो शिफ्ट करपाचो आसा. 2-3 दिसां पयलीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो आणि कदंबाचे जे ऑफिशियल्स आसा त्यांनी हांगासर येवन पावणी केल्ली आणि हांगासर इंटरस्टेट बस स्टँड जो आसा तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न आसा त्यांचो. त्या खातीर त्यांनी पाहणी केल्ली. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जो इंटरस्टेट बस स्टँड आसलो म्हणजे मुंबय, पुणा, बेंगलोर, कोल्हापूर हांगासर ज्यो गाडयो वयताल्यो त्यो हांगासूनच सुट्टलो. ज्या जाग्यार आमी सद्या आसा जेन्ना अटल सेतू बांदपाचो निर्णय घेतलो सरकारान तेन्ना हो बस स्टँड पाट्यार शिफ्ट केलो गेलो आणि पाट्यार शिफ्ट केल्या उपरांत पावसान थंय चिखल जाता, थंय गाडयेचे टायर रुतता आणि लोकांकूय खूब त्रास जाता. ह्या खातीर परत एकदा तो जो इंटरस्टेट बस स्टँड जो आसा तो ह्या जाग्यार हाडून शिफ्ट करपाचो प्रयत्न सरकाराचो आसा आणि आता त्याची इन्स्पेक्शनूय फाटल्या 2 दिसां पयलीं जाल्लें आणि त्यांनी ठरयल्लें की ह्या फुडल्या 3-4 दिसान क्लिनींग करतले. सो क्लिनींग प्रोसेस म्हाज्या फाटसून स्टार्ट आसा. हे फूल हो जो फाटलो पॅसेज आसा तो क्लीन करून इंटरस्टेट बसीस ज्यो आसात त्यो हांगासर हाडून हांगा बस स्टँड करपाच्यो प्रयत्न जो आसा तो सरकाराचो आसा. अशी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतातले. हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर पनीर, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.